RDX गोवा चॅनलाक 4 एप्रिलाक 10 वर्सां पुराय जाली। बातमी, राजकीय कार्यावळी, खाणा जेवणाचे पदार्थ, मनरिजवण कार्यावळी सारकिल्ल्यो कितल्योशोच कार्यावळी प्रदर्शीत केल्यात। RDX गोवा चॅनलाच्या 10 वर्सांच्या प्रवासा खातीर मानेस्तांनी भेटयल्या परबीं। RDX चॅनल हाका 10 वर्सां पुराय जाता आनी तेच्या दशपुर्तीच्या निमित्तान हांव RDXचे ओनर, तांचे सगळे कर्मचारी, तांचो बाकीचे सगळे स्टाफ हाच्या खातीर हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता। 10 वर्सांच्या कार्यकाळात गोंयांतल्यो वेगवेगळ्यो घडामोडी तांच्यांनी आपल्या चॅनलाच्या निमित्तान पुराय गोंयांत तांच्यांनी राजकीय आसतल्यो, सामाजीक आसतल्यो, पर्यावरणाच्या क्षेत्रांतल्यो आसतल्यो वेगवेगळ्यो बातम्यो तांच्यांनी प्रसिद्ध केल्यो, लोकां पर्यंत दाखयल्यो। हांव खरोखरूच तांचें खूब खूब अभिनंदन करतां। फुडल्या तांच्या ह्या वर्सा खातीर शुभेच्छा दिता आसतना अशाच पद्दतीन सामाजीक, राजकीय, पर्यावरण दृश्ट्या वेगवेगळ्यो गजाली तांच्यांनी लोकां समोर आनी सरकारा समोरूय हाडच्यो। ते लोकल चॅनलच्या निमित्तान गोंयांतल्यो वेगवेगळ्यो गजाली सुदोदीत उजेडाक हाडटा आनी म्हाका दिसता अशाच पद्दतीचें कार्य तांच्या सगळ्या स्टाफा कडल्यान जावचें हीच तांकां गोंय सरकारच्या वतीन, म्हज्या वतीन हांव तांकां खूब खूब मनोनीत परबीं दितां। गोंय राज्यांतलें एक नामनेचें चॅनल RDX आपल्या कारकिर्दीची 10 वर्सां पूर्ण करता। सगळे गोंयकारांच्या वतीन हांव तांकां मनोनीत परबीं दितां आनी म्हज्यो शुभेच्छाय दितां। तांच्या हातांतल्यान पत्रकारिते क्षेत्रांत आनीकय बरो वावर जावचो अशें देवा कडेन मागतां आनी तांकां आनीकय मुखार बरी प्रसिद्धी आनी नामना मेळची